पण बेसिकली आमच्या मुर्मा गोवान कितलीशीं वर्सां जाली हो कोलाक लागून डस्ट पोल्युशन जी आमची दोन कंपनी आसा हांगा, एक अडानी आनी एक JSW, आनी हे खंय तरी पोल्युशन जाता हे आमी मान्य करता आनी हेज्या लागून खुबदां हांवें आवाज उठयलेलो आसा, आख्ख्या मुर्मा गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीनी उठयलेलो आसा, तसोच हांवें एसेंब्लीनी हो आवाज उठयलेलो आसा। आनी हे 3 वर्सां जो म्हाजो टर्म कंप्लीट जाला ह्या 3 वर्सां भितर म्हाजो जर मेन मुद्दो आसलेलो जाल्यार हे डस्ट पोल्युशन कशें कंट्रोल करतले। म्हाज्या मॅनिफेस्टोन सुद्दां हांवें घातलेलो कितें आमी जिखल्या उपरांत हो डस्ट पोल्युशन हांव कंट्रोल करतलो म्हणून, आनी तेज्या लागून जो पोट तिडकीन हांव काम करता डस्ट पोल्युशन कंट्रोल करपा लागून तो हांव जाणा। आयज पर्यंत खंयच्याच आमदारान या मंत्र्यान केन्नाच कोणें हो इनिशिएटीव घेवन आसलो, बट आयज खंय तरी हांव फुडें सरोन हो खंय तरी हांव म्हणना कित्याक हांव फूल सक्सेसफूल जातलो डस्ट कंट्रोल करपाक, पोल्युशन कंट्रोल करपाक लागून खंय तरी म्हाजो प्रयत्न आसा आनी हे प्रयत्न हांवें सक्सेसफूल करून दाखयलेले आसा। जशें सगळ्यांत मेन म्हणटा तो जेन्ना हांवें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन मिटींग घेतली आनी त्या बरोबर आमच्या JSWच्या लोकांची मिटींग घेतली, तेज्या उपरांत अडानीच्या लोकां कडेन मिटींग घेतली आनी तांकां हांवें सांगलें खंय तरी हे पोल्युशन कंट्रोल करपा लागून तुमकां इनिशिएटीव घेवचो पडटलो आनी तेज्या लागून तो डोम बांदचो प्रोपोजल घेतलो आनी 300 कोटी मोडून JSW तो डोम बांदलेलो आसा। डोम बांदल्या उपरांत हांव अशें म्हणना की टोटल कंट्रोल जातलो, बट खंय तरी एक 50% तरी कंट्रोल करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसा। हांव जाणा लोकांक आयज त्रास जाता कोल पोल्युशन, बट हे म्हाज्या टर्मानसून न्हू, हे पयलींसून चालू आसा, गेली 30 वर्सां जालो कोल हँडलिंग हांगा जाता, बट हेजेर प्रिकॉशन सुद्दां घेवपाक लागून केन्नाच कोणें फुडाकार घेवन आसलो, बट आयज हांवें घेतलेलो आसा। डोम येयलेलो आसा, जे ट्रक्स कोलाचे ट्रक्स बाकीचे जे ट्रान्सपोर्ट म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीसून जाताले हांगा जेटीरसून बोगद्या वयरसून सड्या वयरसून हांगसून ते सद्दां आमी बंद केल्लेले आसा, जे आतां डायरेक्ट फ्लायओवरासून आउट एंड आउट वर्नापुरीसून वयता, एक ट्रक गोंयच्याचो आमच्या रस्त्यार येयना। सो हे एक सेकेंड प्रिकॉशन घेतलेले आसा डस्ट पोल्युशन कंट्रोल करपाक लागून। आनी तिसरे जे घेतलेले आसा ते आयज आमच्या बरोबर अडानीचो चीफ आसा हांगा संदीप रॉय, तेजे बाकीचे सगळे वांगडी आसा, तांकां रिक्वेस्ट केल्लो आसा इन फ्युचर तेंच्यांनी आमकां सांगलेलो आसा थंय डोम घालतले म्हणून, बट सद्या प्रोपोजल असो आमी हे केल्लो आसा की सद्या कितें तरी प्रिकॉशन घेवचें, कित्याक जे आमचे सड्या बस स्टँड टू एल्मोन पर्यंत सद्या प्रिकॉशन अशें घेवपाक लायलेलें आसा की फूल विंडस्क्रीन येतली आख्खी आनी 5 मिटराची विंडस्क्रीन आसतली। हे 5 मिटराच्या हायटीचेर जे डस्ट वयर येता ते खंय तरी कंट्रोल करपाक हांव प्रयत्न करता। हे म्हाजे एक्सपेरिमेंट, हे हांव ट्राय करता पोल्युशन कसो तरी कंट्रोल करपाक लागून, कित्याक जे उतार हांवें लोकांक दिल्लेले इवन एसेंब्लीन म्हाका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान उतार दिल्लेले आमी मुर्मा गोवा पोर्टान अडानी जावं या JSW जावं 1 टन सुद्दां आमी वाडोवपा ना, जो तांकां कॅपिंग दिल्लो आसा, लिमीट दिल्लो आसा त्याच लिमिटाचेर दवरतले म्हणून आयज पर्यंत वाडना। हांव चॅलेंज करता कोणेनूय जर सांगलो जाल्यार बाबा आमी वाडयला म्हणून म्हाज्या टर्मा भितर जाल्यार हांव रेडी आसा ताका आन्सर करपाक लागून, बट 1 टन सुद्दां आमी वाडयलेलो ना, तितलोच दवरलेलो आसा। आनी म्हाजो प्रयत्न आसा आतां अडानी बरोबर हे विंड स्क्रीन घालून आतां फर्स्ट फेजीन ते आमच्या हांगा करतले स्टॉपा कडसून रायटीचे, म्हणजे फर्स्ट फेजीन ते स्टार्ट करता आमचे बस स्टॉपा कडसून 250 मिटर फर्स्ट फेजीन घेतले आनी बाकीचो आसा तो सेकंड फेजीन घेतले। सो आमकां कितें तो डस्ट वयर येता तो खंय तरी स्टॉप जावचो, तेज्या लागून हो हांवें प्रयत्न केल्लो आसा। The project. So he was using the word green barrier. So I would say it's not a wind barrier, it is more of a dust barrier. So what we are trying to do, see, we already take measures because we know that we are handling a coal cargo and we are running a coal terminal. So we take already a lot of measures are already been taken. We have a completely mechanized system through conveyor belt. So there is not much of manual handling which we are doing. We already have dust suppression. We have now recently installed a automated dust suppression system. We also use nanochemicals which we spray on the cargo heap so that the dust can be arrested. In addition to this, we have a natural height of almost 40 meters between our jetty to this level where people stay. But we thought that it is all the more prudent on us that we should again go for a dust barrier so that we can create further interface so that the people who are staying in the vicinity don't get exposed to the coal dust. So that is the whole rationale behind this. So we took his opinion, and he also thought it was a very novel idea that it will be definitely contributing to protect the people from any dust, any fugitive dust which may otherwise escape. Because normally, as I said, we take all possible measures, but as I said, the word fugitive, which means that any dust which escapes the system
definitely we'll have a barrier which will be restricted, and it will never get to reach the population. I think sir had already just briefed about it. So dome is it's a big ticket cost for us. So JSW has built a dome at the cost of some 200 crores. But for us, we have 2 plots. So if I have to build a dome, it will be nothing less than 400 crores. So definitely it has gone for approval, but it may take some time. So this more or less is a stopgap. But dome, I am not able to commit now because, as I said, it's a big ticket cost, and we have already exhausted 15 years of our concession. But so that presently the population doesn't get even remotely impacted because of the coal dust, we are taking all possible measures so that none of the coal particles reaches the population. टेन्शन करून घेता ते